Welcome back to Jano Speak. We are having Sanjay Dhawlikar and Premnath Gowde in the studio, and we are discussing why do Goan youth want government jobs only. तर बिफोर गोईंग इनटू द ब्रेक प्रमनाथ बाब तुम्ही म्हणटाले की गव्हर्नमेंटाची धोरणां खूबशीं चुकल्या लास्ट कितलीशे वर्सांनी. म्हळ्यार म्हजे कोतान दोन एस्पेक्ट आहा. एक लोकांक जॉबा खातीर तयार करप आनी जॉब तयार करप, ही दोन एस्पेक्ट्स आहा गव्हर्नमेंटाचे जे रोल आसा. तर तुम्ही कितें म्हणटाले की गव्हर्नमेंटाच्या हाजे बद्दल? गव्हर्नमेंटाच्या हाजे खातीर म्हणपाचें आतां सादीत सादी एक स्कीम पळयात. कामधेनू जेन्ना एक स्कीम आयली तेन्ना लोकांक कित्याक सगळेच आमी जे प्रॉडक्ट हाडटात जे आमकां जिवनावश्यक वस्तू म्हणटा आमी ते सगळेच आमकां गोंयच्या भायल्यान हाडचे पडटात. हांगा गोंयांत तशें पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणांत पयलीं भाजी पिकताल्यो, मोठ्या प्रमाणांत लोक शेती करताले, पूण हेजेर फाट फिरयली लोकांक. कारण तशा प्रकारची जी मजबूत यंत्रणा सरकारान शेतकऱ्यां खातीर राबोवपाक जाय ती राबयनात. प्रत्येक लोक कितें म्हणटा, आपूण नोकरी केली, नोकरी जाली, रिटायर जाल्या नंतर आपूण शेती वेवसायांत देंवतलो आनी मागीर भरभराट करतलो. तो पर्यंत ताचो भुरगो जो आसा तो खंयची तरी आपले दुसरो बिझनेस पळयता आनी तितून खंय तरी तो प्रगती सादता. आतां प्रत्येकान अशें चिंतलें की आपूण निवृत्त जालो, पेन्शन घेतलीच की शेतकरी जातलो, ही चुकीचें धोरण आसा. सुरवाती पासूनच जर प्रत्येक पालकान आपल्या भुरग्यां मुखार दवरपाचें की आपूण शेतकरी जातलो आनी प्रगल्भ शेतकरी जातलो, ज्याच्यातल्यान आमचो राज्य समृद्ध जातलें आनी आपली फॅमिली समृद्ध जातली. ह्यो जर विचार करतना कामधनी सारकी योजना ही म्हत्वाकांक्षी योजना सरकारान राबयल्ली. ही अपयशी ठरपाचें कारण कितें तर प्रामुख्यान 16,000चे लोन मेळटालें एका फाटल्यान, पूण ह्या 16,000 खातीर डॉक्टरच दलाली करपाक लागले. जेन्ना डॉक्टरच दलाली करपाक लागले प्रामुख्यान हेंच्यांनीच ती योजना भरभराटीत हाडपाक जाय. दलाली करपाक लागले आनी तेतूंतल्यान जेन्ना गोंयान आयली गाय, ती गाय म्हयन्याभरान 2 म्हयन्या भितर मारपाक लागली. सो 16,000चे ताचे कांयच म्हणजे तातूंतले रिटर्न्स कोणाकच कांयच ना, ताकाय ना, स्टेटाकय ना आनी जनरल लोकांकय ना, फक्त पैसे गेले. एक महत्वाचो मुद्दो म्हणटा तो एग्रीकल्चरल सेक्टराचो. खुबशे अशें जाला की गव्हर्नमेंट जॉब आसल्यार आपूण एम्प्लॉयड, गव्हर्नमेंट जॉब ना जाल्यार आपूण अनएम्प्लॉयड, अशी एक भावना लोकां भितर आसा. आनी जांगेली शेतां आसा ते शेतां वता काम करता शेतांत सुद्दां, पूण ते स्वताक अनएम्प्लॉयड मानतात. एग्रीकल्चर हो एक स्वताचो एक जॉब किंवा स्वताचो फुल टायम जॉब किंवा फुल टायम प्रोफेशन हे ना, हे खरें. आतां एक खंय तरी मातशी म्हाका एक उलयता आसतना एक थोडी बारीकशी एक आशा दिसता की आत्तां ह्या जे नवीन सरकार आसा त्या सरकाराच्या फाटल्या बजेटाच्या स्पिचीन खंय तरी एक उल्लेख आसा की कृषी क्षेत्रा खातीर प्रोविजन केल्या आनी काही आतां कामधेनूचो उल्लेख केलो प्रेमनाथान, तशे तरेच्यो काही नवीन स्कीम्स म्हणजे शेतकारांक मातसो एक प्रोत्साहन मेळचें अशे तरेन काही घोशणा जाल्ल्यो आसा. ते इम्प्लिमेंटेशन जायत जाल्यार फुडली गजाल जाली ती. मुख्य म्हणजे हो की ताका रिस्पॉन्स लोक दितले कितके, खंय पर्यंत दितले. आनी शेती हो फुल टायम व्यवसाय किंवा शेती हो फुल टायम हे जॉब, एक गव्हर्नमेंट जॉब आसा त्याच्या पेक्षा जास्त शेतींतल्यान उत्पन्न मेळूंक शकता जाल्यार तो इट इज एज गुड एज जॉब. ही एक मायंडसेट आमच्या भितर बदलप, हो म्हाका दिसता ही कोण हे सरकार बदलू शकना, हे लोकांनी आपल्या आपुणूच करपाक जाय. आपल्या खुबशे एनजीओज आहा की खुबशे काम करता, एनजीओज बाकीच्यांनी जबाबदारी स्वता घेवपाक जाय की ह्या लोकांमध्ये इनकल्केट कृषी शेतीच्याच बाबतीन तुवें म्हटलें तशें की कामधेनू योजनेचो उल्लेख केलो. आमचे कडेन गोंयांत बारीक म्हणजे भाज्यो किंवा आतां वाल बी अशे तरेचे म्हणजे हांगा ताळगांव पासून ते गांवांनी हळसाणे धरा अशे कितकीशीच पिकां आसा की जी आतां हेचे आसात, भाताचे पीक आसाच, आमची गोंयची मेन शेती भाताची, हे सगळे खंय तरी कमीच जाला. म्हणून आमी बेळगांव, कोल्हापूर MLA जॉब दितात, लोक जॉब्स घेतात. हाजो एक पॉलिटिकल म्हणजे वोट बँकच तयार करपा फाटल्यान ही एक हें आसता. पूण लोक हातूंत पार्टनर आसता न्ही, म्हणजे आपूण स्वता वोट बँक जावपाची तयारी लोक दाखयतात. ही तयारी ब्रेक करपा खातीर लोकांचे एज्युकेशना दृश्टीन जे आसा एम्प्लॉयबल एज्युकेशन मेळपाचें. गोंयांत नॉर्मल नॅक जो लोकां आसा तो हॉटेल मॅनेजमेंट सायड, केटरिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट, दुसरी टुरिजम गोंयांत आसा, टुरिजमा दृश्टीन, मायनिंगा दृश्टीन, हे 3 एरियाज ज्यो आसा तातूंत गोंयांत एज्युकेशन कितलें आसा, म्हणजे कितली शिक्षणाची हे आसा, सोर्सीस आसा. जनरल शिक्षणाच्या संदी आसा पूण ह्यो स्पेसिफीक अशा तरेच्या शिक्षणाच्या संदी म्हाका दिसता की अजून गरजे कमी आसा, खूब कमी आसा. त्या तरेचे कोर्सीस म्हणजे सादे ITI पासून ते इंजिनियरींग पर्यंत अशा तरेचे कोर्सीस जर हे वाडयत, जागे जर सीट्स जर वाडयत जाल्यार म्हाका दिसता अशा तरेच्यो ह्यो शिक्षणाच्यो संदी बरे तरेन मेळपाक जाय. त्यो मेळत जाल्यार खंय तरी मनुष्यबळ तयार जावंक शकता, मॅनपॉवर. आमी म्हणटा भायले लोक येता, जॉब्स घेता, भायले लोक ट्रेंड आसता ते येता, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगा हार्ड जॉब करपी ना, मागीर ते अनस्किल्ड जॉब करपाकूय मागीर भायलेच लोक येता. सो मागीर आमचे लोक काम कसले करतले? आमचे लोकांक गव्हर्नमेंट जॉब सोडून दुसरें काम येतलें काय ना, कितें तुमचें कितें म्हणणें?
काम करपाची तशी पद्दत पळयत जाल्यार भुरग्यांक आतां जे नवीन आसा भुरगे तांकां फक्त काम जाय. काम कित्याक जाय तर मॅक्झिमम त्यांच्या हातात पयसो गळटलो अशें काम तांकां जाय. ते खंयच्याय प्रकारचें काम जावं. आतां मायनींग सॅक्टरांत म्हणटात, मायनींग सॅक्टरांत पोर्तुगीज पूर्व काळा पासून किंवा तेज्या नंतर सुद्दां मुक्ती नंतर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात गोंयचो जो आर्थीक कणो समजलो जातालो तो खाणच. आणि खाणाचे हे खाण वेवसायाचेरच लोक जे बाकीचे लोक आता इतली मोठ्या प्रमाणात कुटुंबां ह्याच वेवसायाचेर वयर आयिल्ली आहा. तेंची भुरगीं जावं नातरां पत्र अशें म्हणटाना आमी ही भुरगीं वयर सरलेली आहा. पूण आतां खाणी कडेन कित्याक वळनात तर मेन म्हणजे बेकायदा खाण वेवसाय. कळ्ळें. पयलीं फक्त मर्यादीत वेवसाय आसलो ह्यो आनी तेजेर मोठ्या प्रमाणात बरो पयसो मेळटालो आनी सगळे जाण आपले जे जो बापूय काम करतलो, बापूय आपलो प्रयत्न करता की आपलो चलो सुद्दां खाण म्हणजे त्याच मायनींग कंपनीन कामाक आसचो. कित्याक थंय बरो पेमेंट मेळटलो आनी बरो पगार मेळटलो, घरा लागीं आसतले. आतां कितें जालां भुरग्याक काम कमी पेमेंट पूण काम चड करचें पडटा. आतां कंत्राटी पद्दती ज्यो आयल्यो हेतून भुरग्यांचो शोशण चड जाता. भुरग्यांक जितको पगार चड दितलो काम कितलेय दियात भुरग्यांक, फक्त पगार चड दिवपाक जाय. आतां हे जे रिवर्स जे जालां म्हणजे एक्चुअली ग्लोबलायझेशन जावं लिबरलायझेशन जावन एक लोकां खातीर एक बरे जॉब्स बरो पगार येवपा जाय आशिल्लो. म्हणजे जे ट्रिकल डावन थियरी म्हणटात, खंय तरी वयर पयसो जाल्यार ते हळूहळू सकयल्या लोकां कडेन पावपा जाय. हे जाता काय जायना म्हणजे वॉट इज द एक्चुअल जायना अशें दिसता न्ही हेतूनच्यान. म्हणजे जी परिस्थिती पळयत जाल्यार तशें जायना. काही वदळी हांवें म्हटलें अशें काही अपवाद आसात, काही बरे इंडस्ट्री, काही बरे मॅनेजमेंट्स, काही बरे कंपनी आसात त्यो सोडत जाल्यार अजून पर्यंत वयलो पयसो लास्ट सकयल्या मनशा पर्यंत पर्क्युलेट जावंक जाय हें जायना. सेम अबावट गव्हर्मेंट स्कीम सुद्दां ते पयशे सुद्दां खंय शिरकता खंय झिरपता काय केन्ना कळना. सो ही आसात परिस्थिती. पूण आमी जे गव्हर्मेंट धोरणाची उलयले आतां ह्या हाजेर गव्हर्मेंट कितें म्हूण करपाक शकता. म्हणजे एक सायडीन आमी म्हणटा की मार्केट फोर्सीस शूड डिसायड वॉट द इकॉनॉमी. दुसरे सायडीन आमी म्हणटा ज्या जाग्यार आम जनतेक हे सगळे जे पळय गव्हर्मेंट वयर जे पळय सॉप्स दिता म्हणजे कॉर्पोरेटायझेशन जावपाक तांकां जागो दितात नॉमिनल रेट्स वॉट एवर आनी तातूंतल्यान बेनिफिट्स लोकांकडे जर पावनात तर कॅन गव्हर्मेंट प्ले अ रोल इन दॅट. कॅन गव्हर्मेंट सुपरवायझरी रोल गव्हर्मेंटा कडेन आसा तो चड स्ट्रॉंग आसूंक जाय. गव्हर्मेंट जर सॉप्स दिता, गव्हर्मेंट जर कन्सेशनल लँड दिता, पावर दिता, उदक दिता जाल्यार मागीर ते जॉब्स किंवा ते त्यांची सिस्टम त्या इंडस्ट्रीची वेवस्थीत चलची ह्या खातीर खंय तरी त्या उद्योगाची श्रेणी गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसता ना अशें ना. ते यूज करूंक जाय तेंच्यांनी. आतां बारीक विचार करीत जाल्यार प्रत्येक आतां नवीन गव्हर्मेंट आयला, फाटलोय गव्हर्मेंट आयलो की भुरगे भायर वतात. गोंया भायर बरे टॅलंटेड भुरगे आसा, IT सॅक्टर आसो, बायोटेक आसो, फार्मासी आसो, हे भुरगे आपली जी उन्नती जावपा जाय, आपलें लायफ बरें जावपा जाय ह्या खातीर गोंया भायर वता. ह्या लोकांक भुरग्यांक हाडपाची गरज आसा. ते फॉरेनाक वचो आनी खंय वचो ह्या भुरग्यांक हाडपाची गरज आसा. पूण ते कशे येतले हांगा तश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसल्या शिवाय येवचे ना. ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते आपोआप येतले ना. पूण आमी उलयता तो एक व्हेरी थीन सेगमेंट दिसता म्हाका. हायली एज्युकेटेड विचार गव्हर्मेंटाचे म्हाका दिसता रोल आसा की रॅदर दॅन लुकिंग आफ्टर दीस थीन सेगमेंट गव्हर्मेंट शूड लूक आफ्टर द मास. थीन सेगमेंट बिलोंग स्पेसिफिकली टू द मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, ज्याका एज्युकेशनाची संदी आहा. हांगा शिकपा मेळना जाल्यार भायर वचून शिकता. पूण जे लोकांक हांगा गोंयांत शिकपा म्हणजे इकॉनॉमिकल हाजे खातीर गोंयाकच रावन शिकचें पडटा आनी तांकां बरें शिक्षण जाय जे शिक्षणांतल्यान ते एम्प्लॉयबल जावपाक शकता. तर हे गव्हर्मेंटान खंयचे खंयचे एरियाज आहा ज्यो अजून गव्हर्मेंटान बरो रोल प्ले केलो. तुम्ही उदळ पर्यटन आणि मायनिंगाचो उल्लेख केलो. हांव ताकाच आनी ऍड करीन की पर्यटन मायनिंग हे आमचे दोन मेजर उद्योग आसा आनी ताका डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट खूब आसा. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय भितरल्यान खूब जनरेट जाता. त्याच बरोबर काही इतर गोष्टी म्हणजे एंटरटेनमेंट क्षेत्र. आमी म्हणटा आमचे कडेन कलाकारांची खाण आसाय बी. लता मंगेशकरा पासून आमी नांवांची लिस्ट सांगता की जे लोक सगळे भायर वचून व्हडले जाले. आमचे कडेन हांगा खूब अशे कलाकार आसा की जे एक्चुअली जेंचे कडेन पोटेन्शियल आसा स्वता एक इंडस्ट्री जावप हांव म्हणटा की एंटरटेनमेंट क्षेत्रांतली एक इंडस्ट्री. लता मंगेशकर इज वन इंडस्ट्री. सो तिच्या बरोबर बाकीचे एम्प्लॉयमेंट थंयची क्रिएट जाता की तो एक ग्रूप असतात, बाकीचे तेचे साथीदार असतात, तशा तरेचे लोक हांगा आसा. म्हणजे ते क्षेत्र बरें तयार जावचें. दुसरें हांव म्हणटा की शिक्षण आमचे कडेन खूब स्कोप आसा. म्हणजे शिक्षण ह्या क्षेत्रान फक्त शिक्षणाच्या संदी म्हणना, शिक्षणाच्या क्षेत्रान जॉब्स म्हणजे जर तश्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर वाडत जाल्यार त्या बरोबर जॉब्सूय टिचर्स लागतले, बाकीचे सपोर्टीव स्टाफ लागतलो, ती त्या तरेन जावंक शकता. त्याच बरोबर भलायकी म्हणजे हांव हॉस्पिटॅलिटी खास करून म्हणटा
की आरोग्य भलायकी आनी हॉस्पिटॅलिटी ही आसा, मागीर आर्ट एंड कल्चर IT आसा, ह्या हेचो फार्मा इंडस्ट्री आसा, थोडी आयिल्ली आसा, पूण त्या फुडें आतां कांयच फाटल्या कांय वर्सांनी 5 वर्सांनी तर कसली इंडस्ट्री आयिल्ली म्हाका खबर ना, म्हणजे हातून ह्या क्षेत्रांनी. आनी हे एकीकडे आमी फिल्म फेस्टिवल रेग्युलर करता फाटली 7-8 वर्सां, त्याका धरून जर एंटरटेनमेंट आनी एज्युकेशन हब अशें जर आमच्या गोंयांत तयार जाता, सरकाराची जबाबदारी हांव म्हणटलो मेन, आनी तातूंत ऑफकोर्स प्रायवेट प्लेयर्स घेवन त्यांच्या सहकार्यान जर करीत जाल्यार हांगा हजारांनी जॉब्स हांगा क्रिएट जावंक शकता आनी त्यो बऱ्यो जॉब्स जावंक शकता. अशा तरेन एक खंय तरी एक विजन आसूंक जाय. ना अशें ना, गव्हर्मेंटातल्या काही घटकां कडेन आसता आनी चडशा घटकां कडेन कांयच नासता विजन. IT चे भुरगे आसात किंवा त्या संदर्भातील जे स्किल्ड आम्ही स्किल्ड वर्कर किंवा लेबर म्हणटा, ह्या भुरग्यांक कमीत कमी संधी थंय मेळटली आणि त्यांच्या फॅमिलीचो उदरनिर्वाह भायर न जाता गोंया भायर तो गोंयान जावं शकता. बाकी फार्मा म्हटल्यानंतर आमच्याकडे गोंयच्यान असो एक्सपोर्ट जायना फार्माची. हाली खूप फार्मसी म्हणजे ग्रॅज्युएट्स खूप गोंयांत खूप हे जाल्या. तांकां स्किल्डय लागता, कमीत कमी फिटरा पासून सगळे लागतात व्यवस्थित तांकां. हांगाच्यान जर मोठ्या प्रमाणात जर एक्सपोर्ट जावपाक लागलो, कारण हांगाच्यान बॉम्बे वयचें पडटा एक्सपोर्टाची संधी MPTन उपलब्ध केली आनी सरकारान जर तांकां पाठिंबो दिलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा गोंयांत सुद्दां फार्मा इंडस्ट्री येवपाक लागता. हरीत उद्योग ही संकल्पना गोंय सरकार राबोवंक सोदता आणि मोठ्या प्रमाणात जर गुंतवणूकदाराक जर हांगा हाडले, तांकां संधी दिली जाल्यार गोंयचो जो भवितव्य हा उज्वल आसा. IT ची म्हणलें म्हाका एक हे दिसता की IT गव्हर्मेंटान कितलीशी ऑफिसीस कॉम्प्युटरायज केल्या. कॉम्प्युटरायज करतकीर नॉर्मली जॉब्स म्हणटा ते कमी जावपाक जाय, म्हणजे मॅनपावर कमी जावन कम्प्युटरायझेशन इज जनरल प्रिंसिपल न्ही जगांतली. उलट आमकां दिश्टी पडटा की गव्हर्मेंट फक्त कम्प्युटरायज करता आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आनी कोण असले ऑपरेटर्स कितलीशे घेतात. बेसिकली पर्पज कितें आसता की कम्प्युटरायझेशन करून काम स्मूथ करप हे आसता काय थंय जॉबूच क्रिएट करप हे आसता. म्हाका दिसता थंय तो प्रॉब्लेम आसा. पूण हो प्रॉब्लेम एक लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय की खंय तरी जनरल जे पब्लीक आसात आनी एक विचार करून की बाबा जो गव्हर्मेंट जे कितें करता ते फक्त शॉर्ट टर्म आपले गेना खातीर करता काय लॉंग टर्म लोकांनी आपले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेशर हाडून की तुम्ही बाबा पॉलिसीज राबयात, जे पॉलिसींतल्यान अशे जॉब्स तुम्ही उलयले तशे तरेचे जॉब्स आनी तरेचे ऑपॉर्च्युनिटीज तरेचे एज्युकेशन क्रिएट जातले. अशे लोकां कडेन एक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर कितें मशिनरी आसा म्हळ्यार NGO कडेन जनरल आमी हांगा उलयतात हें सोडून आनी कितें जावपाक शकता. आमचे कडेन जाय ते अवेरनेसाचे मार्ग आसा. आमचे कडेन NGO भारतांतले हायेस्ट NGOचे प्रमाण गोंयांत आसा. तातूंचे कोण कितें करतात वेगळी गोष्ट, पूण काही NGO तरी खूब बऱ्या तरेन काम करपाक अवेरनेस करपा खातीर आसता. मे बी ते आनी गव्हर्मेंट एक आतां सरकाराचे माहिती आनी प्रसिद्धी खातें आसता, सरकाराची बाकीची खातीं आसता. सो ही खातीं आनी हे अशा तरेचे काही NGO की जांकां खरेंच कितें करपाची इच्छा आसा, ह्यांच्यांनी जर फुडें सरून जर एक कंबायंड एफर्ट्स मिडिया म्हाका दिसता आसताच, म्हणजे मिडिया हो इलेक्ट्रॉनीक आसूनी प्रिंट आसूनी हो मिडिया अशा तरेन हो आसताच, ह्या हेतून रोल सदांच प्ले करीत आसता. तो अदीक आनीक बऱ्या हेतून जर येत जाल्यार हे जर कंबायंड एफर्ट्स म्हणटा की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हे NGOज आनी सामाजीक संस्था आनी मिडिया हातूंच्यान एकत्र प्रयत्नांतल्यान अवेरनेस तरी जावंक शकता की सरकारी नोकरी हो एकूच मार्ग न्ही, जॉब्स क्रिएट जावपाक जाय आनी जॉब्स क्रिएट जावपाक कितें करूंक जाय, कोणें खंयच्यान येवपाक जाय, कितें कशें हें करूंक जाय, हें करीत जाल्यार म्हाका दिसता जॉब्स खरेंच तरेन क्रिएट जावंक शकता. आनी मागीर ती स्टेज येवंक शकता की सरकारी नोकरी म्हणजेच सगळ्यांनी, की सरकारी नोकरीच्याच इक्विवलंट दुसरी नोकरी आसा किंवा बरी नोकरी आसा, हे येवपाक जाय समोर. हेचें कारण कितें, गेल्या कांय वर्सां पासून गोंयाक स्थिर सरकार मेळना आणि प्रत्येक जो मंत्री जावं किंवा मुख्यमंत्री जावं आपली खुर्ची कशी सांबाळपाचो तो प्रयत्न केला. भुरग्यां खातीर कितें जाय, रोजगार निर्मिती खातीर आवश्यक कितें जाय ताचेर कोणी लक्ष दिवंक ना. आपली खुर्ची टिकोवप, मतदारसंघात आपले सारखे व्यवस्थित आहा, मंत्री आला तो त्या मतदारसंघा पुरतो विचार करून नोकऱ्यो दिता. पूण त्या खंयच्याय लोकप्रतिनिधीन असो विचार करूं ना फुडल्या 5 वर्सां नंतर परिवर्तनाची सारखी आणि लॉंग टर्म कितें खुबशे लॉंग टर्म विचार करूंक ना. वी आर रनिंग टोटली, वी हॅव रन आउट ऑफ टाइम एक्चुअली. थँक्यू संजय बाब, थँक्यू प्रेमनाथ बाब फॉर कमिंग टू प्रुडंट मीडिया अँड एनलायटनिंग आवर व्ह्युअर्स ऑन दिस टॉपिक ऑफ वाय डू गोवन यूथ वॉन्ट गव्हर्मेंट जॉब्स ओनली. अशें करुया की हाचे मुखार लोकां भितर एक अवेरनेस जातले आनी लोक गव्हर्मेंट जॉब मागपाना, लोक मागपाना म्हणटकीर MLA दिवपाची गरज पडपाना, अशी एक आशा करुया हाचे मुखार चित्र येतलें म्हणून मुखार. Thank you once again and thank you viewers for watching Jono Speak. Keep watching Prudent Media.